थंय within 24 hours ट्राय करता इन माय फ्युचर ब्लॉग कोटोलें. सो हें घालमो ओके हिंगा फिश थाली मेळटा इतू यमी इतू टेस्टी गोस्ताची एशको एक आवय रान्ना घरांतूच ते भाशी टेस्ट सारके तुम केन्नाय ट्राय करा हिंगा ओके बल्ला वता वर्थ इट आमा बटर चिकन नान चणक फिश थाली आनी लेपो फिश थाली गेल्ली तितू सगळें येता सारके गोस्ताचें जेवण पोट भरून जेल हांव आतां घारूय तें आतां जेलें घालमो बरें लागता तेंगेलें यम्मी टेस्टी. सो मागीर मेळटा ओके हांवें लेपो थाली खायल्ली. सो आतां आमी घार वयताय हें मारगांव गार्डन आहा चंय थिंगा पावस आसोना सुकार आहलो आनी चंय सकलाको डॉमिनोज पडला मडगांव सकल आहा चंय थिंगा मागीर आमी कोलवा सायड वयताय तुमी जाणाय न्हू हांव हुंय रावताय मुगे घारा वयता हांव सो हिंग न्हू बरें ट्रॅफिक आहलें कित्याक ते हें स्ट्रीट लायट्स हाय चंय ते पोल घाताले आनी ते केबल वायर मागीर वायफाय वायर हाय चंय ते काडटाय अशें खंय झाडांकूय लांबयलाय दिसलें म्हाका हे वायफाय वायर्स आलयताय आनी मागीर फायबर कट बी जाता हो कट तो कट को मॅसेज येता वायफाय आसना आनी मागीर म्हाका अपलोड करपा प्रॉब्लम जाता आनी चंय मुंगोल पावला आमी ते सायबीण माय खोपेल आहा न्हू वेलंकनी सायबीण माय थिंग ते ओके आनी आख्खी वाटू तें काम चलतालें पावसूय आसना न्हू तें काम कोण काडपा सोदता दिसताय ते आनी ह्या दिसान आम ते वायफाय प्रॉब्लम जाता सद्दांच आनी मागीर आम पावलीं सुराले हिंग न्हू ते फ्लावर्स रोयलाय बरीं दिसताय ऑरेंज एंड येल्लो बरें एशें कोन्न बरें हुंय पावलें दिसताय गार्डना बरें दिसताय म्हाका ती एरिया थिंग पावतकच शेतां कोते आनी मागीर भरपूर पावस येयलो सारको चंय गोग्यांनी बरें जालें आमी टायमार घार पावलीं आमकां रावता मिस पावस केदो घार वयता काय म्हूण चंय पावस येयलो चंय केसो पावस येयलो तो सारको भरपूर पावस पडटा ना सारको चड पावस येयलो आतां मडगांव येयलो आमी सारको थंडाय जाल्या येयलो हें आमगे मुखल्यां चली फुलां आमगे क्रॉस आनी चंय हेअर कट केलें शॉर्ट जालें बरें दिसताय न्हू ते सारके लांब जायन स्प्लीट एंड्स जाल्ले आनी सारके आहाय बरें आयब्रोज कोण येयलो चंय दूद दवरला कॉफी करपा शुगर बी घायलें पयलींच चंय नेस्कॅफे इंडियन यूज करपाची हांव घेवन येवं ना लास्ट मिनट जाली न्हू सो कांय चिप्स शॉपिंग करपाक कांय काडोना आतां हांव आनी मामा कॉफी पितोली चंय पिता पावस येयलो आनी बारीक यम्मी बरी थिंगा पिनासलें गरमी जाता न्हू वेदरूय बरें आहा कोल्ड आनी बरें दिसता सारकें आमगे जायत झाडां आहाय कितू पाटमुळ्ळा आसता हांवें न्हू चंय कितू आहाय ती थंय ना
बिस्किट हाडले मडगांवसां पिनाटा त्यो फुल डब्बा बोला पयला चॉकलेटे पाया डब्या आनी मामा थिंग बिस्किट खाता सो आतां हांव शाउट आउट घेता ओके सो आयची 5 shout out goes to first shout out goes to Vittorino De Souza. He's from Moira Aldona. So he comments most of the times on all my YouTube shorts as well as on my vlogs. So बरें दिसता आनी जेन्ना हांव विडियोज बी घायना जाल्यार म्हगे लेटेस्ट विडियोचे बी एशे को विचारता आयज तुवें व्लॉग कित्याक घायना वॉट हॅपन्ड सो एशे को बरें दिसता जेन्ना म्हगे सबस्क्रायबर्स रावताय म्हगे विडियोज चोवपाक ना थोडीशी रावताय थोडीशी रावनाय चोयनाय तेका लागून व्यूज येयनाय So second subscriber is Suzanne Silveira. She is from Goa, but she stays in Mankul, Dubai. Okay. So right now she is in Goa. आता हांव शूट कोत्तोय तेदो ना बट बाय द टायम हांव अपलोड कोत म्हळ्यार दुबय पावता जाल्यार म्हाका खबर ना कित्याक हांव येशून पयलें I think so 1 or 2 weeks before she had commented next day I am leaving. So in the morning I have flight आनी गोंय वयता मू तूं कितें जाय जाल्यार सांगा मू बरें दिसोलें म्हगे सबस्क्रायबरान म्हाका विचार मू तूं कितें जाय काय मू सो विचार तेंच व्हडलें म्हाका थँक यू सो मच बरें दिसोलें म्हाका थँक यू फॉर द सपोर्ट आनी जायते एशे को बरे बरे नायस कमेंट्स घाता सो बरें दिसता म्हाका थँक यू सुझेन third subscriber the third shout out goes to Philo D'Souza. She is from Mandre right now working in Qatar and she when she commented she was in Holland. Okay, so thank you so much for the support बरें दिसता जायते कंट्रीज रावन तुमी म्हगे विडियोज चोयताय मू आनी म्हाका सपोर्ट कोत्ताय मू thank you very very much देव बरें करूं the fourth shout out goes to Jennifer Simois and her daughter Shifra. Okay, they are from Rivona. Thank you so much, Jennifer. Dev baren karu. Thank you for the support. And her daughter loves Nutella because when I had shot that video, Nutella line sliced bread ambi tedo sangla maka. Baren disata ishwan question vichata ni tum answer kotte dona. So thank you so much, Jennifer. Lots of love to your daughter Shifra. Then the last shout out goes to Selma Barreto. She is from Norway. Sarke lagi maka. Dev baren karo. Thank you so much for the support. Thank you for watching my videos. Baren disata comment kotte doni esko lagi मुझे neighboring villages comment katna te doni badisata. So thank you so much, Selma. May God bless each one of you all. Dev baren karo. Thank you for watching. Thank you for all the support and keep सपोर्टिंग बरें दिसता जेन्ना तुम कमेंट कोत्तोय तेजे आनी हांव हॅपी जाता आनी आजून म्हाका गोंय येयल्यार म्हाका सबस्क्रायबर मेळ्ळो न्हय कित्याक हांव एशे कोन्न आयज फर्स्ट डे हांव भायर गेलां मडगांव गेल्लें काल हांव रातिको गेल्लें हिंगा रेस्टॉरंटाक गेलें राती सारकी लेट आहलें सो आयज हांव दिसा भायर गेल्लें म्हाका मेळ्ळें जायते जावं एशे कोन्न सरप्रायज जालो हांय म्हाका कित्याक हांव सारकें चेंज जालो आहा सारकें रेकॉग्नायज पासून करपाक डिफिकल्ट जाता आनी आयज हांव म्हगे फोना तें सिमू चलना कित तरी गडबड केली तेमी हय सो तें सारकें करूं हांव तें BI स्टोरान गेल्लें फेस स्कॅन कोत्तालें म्हगे फेसूच स्कॅन जायना तूं ऑरेंज ओलीन काय म्हाका विचारताय सो कित करपाचें वय म्हणलें हांव तें मातशें म्हगे सीम सारकें करून दियाय विदीन 24 hours आम ट्राय कोत्ता म्हूण सांगिना जायना जाल्यार आय डोंट नो कितें जाता तें व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हगे नंबर म्हाका विदाउट सीम भोंवता फोन घेवन भोंवता व्लॉगींग करूं जाय सीमू ना सो ते नंबराचेर
जायते अशें कोन्न हें आसत न्हू एक फोन नंबर व्हेरी इम्पॉर्टंट तो आतां मेळ्ळ्या पुरो सेम नंबर हय अशें कोन्न रिएक्टिवेट करपा मेळ्ळ्या पुरो आनी तो डिस्कनेक्ट जालो म्हणटाय तें कोणा खबर देवा खबर की जाल म्हूण सो आयज येयन तें मुगे सिमा टेंशन हांव एअरपोर्टा भायर सोताय म्हणलो मुगे सीम चोलना मो इट इज नॉट रेजिस्टर्ड ऑन द नेटवर्क मोइंच नेटवर्काचेर रेजिस्टर्ड आहा ओन्ली ऑन दुबय नेटवर्क सो चोया कितें जाता तें इन माय फ्युचर ब्लॉग कोटोलें मुगे सीम रिएक्टिवेट जालां डिएक्टिवेट जालां सांडोल तें